Judith. Chapter 8. Judith. जुडिथाचें वर्णन. त्या दिसांनी कितें घडलें ताची खबर जुडिथाक मेळ्ळी. ती मेरारीची धूव. मेरारी ओशाचो पूत. ओक्ष जुजेचो पूत. जुजे ओजियेलाचो पूत. ओजियेल एल्कियाचो पूत. एल्किया अनानियासाचो पूत. अनानियास जिदियोनाचो पूत. जिदियोन राफायमाचो पूत. राफायम आहितुबाचो पूत. आहितूब एलिजाचो पूत. एलिजा हिल्कियाचो पूत. हिल्किया एलियाबाचो पूत. एलियाब नाथानेलाचो पूत. नाथानिएल सालामिएलाचो पूत. सालामिएल सारासादायाचो पूत. सारासादाय इस्रायलाचो पूत. जुडिथाचो पोती मानासे तिचेच कुलयेंतलो आनी घराण्यांतलो जोवाच्या पिकाच्या समयार मेललो. शेतांत बरें बांदतात त्या मनशांचेर दोळो दवरतना तो वताच्या तापान तोलमोल्लो आनी तो खाटीर पडून उरलो. तो आपल्या खूद शारांत बेतुएलांत मेलो आनी ताका आपल्या पुर्वजां बरोबर दोथान आनी ताका आपल्या पुर्वजां बरोबर पुरलो. दोथान आनी बालामोन हांचे मोदें आसा त्या शेतांत पुरलो. तो आपल्या खूद शारांत बेतुएल्यांत मेलो आनी ताका आपल्या पुर्वजां बरोबर दोथान आनी बालामोन हांचे मोदें आसा त्या शेतांत पुरलो. ती विधवा कशी जुडीथ 3 वर्सां आनी 4 म्हयने घरांतूच रावली. पाटोसा वयर तिणें आपणाक एक ल्हानशें कूड बांदलोलें. आपल्या भेंडाक ती साक बांदताली आनी विधवेपणाची आंगोस्त्रां घालताली. सोनवारा आदलो दीस तशेंच सोनवार, अमासा आदलो दीस तशेंच अमासाच्या उत्सवाचो दीस आनी इस्रायलाच्या घराण्याचे उत्सवांचे दीस सोडून आपल्या विधवेपणाच्या दर दिसा ती उपास करताली. पळोवंक ती भोव सोबीत सुंदर रुपाची. तिच्या पोतीन मानासेन तिका भांगर, रुपें, सेवक आनी सेविका, गोरवां आनी शेतां दवरलोलीं. ती ही सगळी दौलत बरे भाशेन पळयताली. ती इतली देवाचे भक्तीन जियेताली की कोणूच तिचेर वायट उलयनासलो. जुडीथ आनी जाणटे. उदक नासून उचांबळ जावन कशे भाशेन लोकांन अधिकाऱ्यां आड कडक उतरां उलयलीं आनी कोण भाशेन 5 दिसां उपरांत आख्खो नगोर आसिरियेकाराचे आधीन करून उज्जियान सोपूत काल तांकां भास दिली तें जुडिथान आयकतोच तिणें आपल्या घराचो कारभार चलयतले सेविकेक धाडून उज्जियाक तशेंच काब्रीस आनी कार्मीस ह्या शाराच्या जाणट्यांक आपोवन हाडले. ते येतोच तिणें म्हणलें, बेतुलियेचे पोरजेच्या फुडाऱ्यांनो, म्हजें आयकात. आयज तुमी पोरजे लागीं उलयल्यात तें सारकें न्हय. अमक्याच दिसां भितर सर्वेस्पर तुमच्या आदाराक येना जाल्यार नगोर दुस्मानाचे आधीन करूंक सोपूत घेवन तुमी सर्वेस्परा आड गेल्यात. सर्वेस्पराची परिक्षा करूंक आनी सगळ्या लोकां मदले तुमकां ताचे वयर घालूंक तुमी कोण? तुमी सर पदवेदार देवाची परिक्षा करतात? तुमी कांयच समजणात आनी केन्नाच समजोचे नात. तुमच्यान मनशाच्या काळजाचो ठाव घेवंक जायना. न्हय म्हूण ताच्या मनांत कितें चलता तें सांगूंक जायना. अशें जाल्यार ह्यो सगळ्यो वस्तू रोचतल्या देवाचें मन तुमच्यान कशें समजूंक जायत व ताची चिंतना कशीं पारखूंक जायत? ना भावांनो, सर्वेस्परा आमच्या देवाचो राग चडसो करिनाकात. ह्या 5 दिसां भितर आमकां आदार दिवंक ताची खुशी न्हय जाल्यारूय आमच्या दुस्मानां मुखार आमचो बसून करूंक ताका पदवी आसा.
तशेंच आपणाक खुशी दिल्ले तितले दीस आमची राखण करूंकूय ताका पदवी आसा. पूण सर्वेस्पराच्यो येवजण्यो निर्फळ करूंक वावरूं नाका. कित्याक देवाक धपकावंक तो एक मनीस न्हय, वो ताका भुलूंक तो एक मनीस प्राणी न्हय. परतेंच जाल्यार ताचे सुटकेची वाट पळयतना आमकां आदार दी म्हूण मागुया. ताका खुशी जाल्यार तो आमच्या उल्याक जाप दितलो. आनी खरें म्हणल्यार आतांच्या काळार आनी आयज पर्यान आदीं बोचताले तशें हातांनी केल्ल्या देवांक नमस्कार करतले आमचें एक कुळ वो घराणें वो गांव वो नगर पर्यान ना. हाका लागून आमच्या पुर्वजांक तलवारी स्वाधीन करूंक लुटूंशे केले आनी दुस्मानाच्या हातांतल्यान तांचें निसंडण जालें. पूण आमकां जाल्यार ताचे बगर दुसरो देव ना. हाका लागून तो आमकां हिणसावचो ना. न्हय म्हूण आमच्या राष्ट्रांक परो घालचो ना म्हूण आमकां भरवासो आसा. पूण तुमी रावतात ते भाशेन तांणी आमकां आपल्या ताब्यांत केल्यार तेन्ना सगळें जुडेया तांच्या ताब्यांत पडटलें आनी आमच्यो पवित्र सुवातो लुटलोले आनी हे तांचे बश्टावणेक लागून आमी रोखतान जबाब दिवचो पडटलो. आमच्या भावां भयणीचें निसणटण, आमच्या गांवचें गुलामपण, आमच्या दायजाची भिगोडणी हें सगळें आमकां गुलाम करतल्या पर्जां मदें आमच्याच माथ्यार पडटलें आनी आमचे नवे धोनी आमकां जुलूम कशे वागयतले आनी आमचो अपमान करतले. आमकांच तांचे आधीन करून आमकां तांचें बरेंपण मेळचें ना. परतेंच जाल्यार सर्वेस्पर आमचो देव ही एक लोजेची वस्त करतलो. म्हणटोच भावांनो, आमी आमच्या भावांक देख जावया, कित्याक तांचें जिवीत आमचेर धरलेलें आसा. आनी पवित्र स्थान, मंदीर आनी वेदी आमीच सांबाळूंक जाय. आनी अशें आसतनाय परिक्षा करतल्या सर्वेस्परा आमच्या देवाक आर्गां दिवया. तो अब्राहमा थंय कसो वागलो, ताणें इजाकाची कशी परिक्षा केली आनी आपल्या आवयच्या भावा लाबानाची मेंढरां राखतना सिरियेच्या मेसोपोटामियांत जाकोबाक कितें घडलें ताचो उगडास करात. पूण हे आटेविटे ताणें तांची काळजां तपासूंक धाडले. म्हणटोच आतांय देव आमची सूद घेना पूण आपूण मोग करतल्यांक शिडकावणी दिता. उजियान जबाब दिलो, जें कितें तुवें आतांच म्हणलां तें प्रमाणीक काळजांतलें येता आनी कोणाच्यान एक उतर सारकें न्हय म्हणूंक जावचें ना. आयज पयलेच फावट तुजी जाणवाय दिश्टी पडल्या अशें न्हय, तुज्या भुरग्यापणार थावन तूं कितली चतुरती आनी सगळें कालीज कितलें नितळटें सगळो लोक जाणो. पूण ताणेक लागून लोकांन जें कितें करूंक आमकां आग्रो केलो तें आमी भासायलें आनी तांणी आमकां मोडून नजो तसलो सोपूत घेवंक लायलो. तूं एक देवभिरांतीची अस्तोरी, पावस धाडून आमच्यो उदकाच्यो बांयो भर म्हूण सर्वेस्परा कडेन माग. हे तरेन आमची तान नपयत जातली. जुडितान जबाब दिलो, म्हजें आयकून घेयात. हांव जें कितें करूंक वेतां ताचो उगडास आमचे संस्थे मदें पिळगेचे पिळगेक उत्तलो. आयज राती तुमी नगराच्या दारवंट्याशी आसूंक जाय. हांव म्हजे सेविकेक घेवन भायर सरतलीं. तुमी नगर दुस्मानाच्या ताब्यांत दिवंक थारायलेल्या वेळा आदीं सर्वेस्पर म्हजे वरवीं इस्रायलाक सोडयतलो. हांव कितें करूंक वेतां त्या विशीं तुमी विचार करचो न्हय. हांवें तें करी पर्यान हांव तुमकां सांगची ना. उजियान आनी मुखेल अधिकाऱ्यान म्हणलें, शांतीन वच. आमच्या दुस्मानाची सूद घेवंक सर्वेस्पर तुमकां वाट दाखोवं. आनी उंचलो कूड सोडून ते आपले सुवातेर गेले.
देवाचें उतर हें.